Sacramenta amka basam draulai tuci Dev saukasai amchi Sacramenta. गुपित म्हज्या देवा, तुका नमस्कार, अर्गां, स्तुती आनी आराधन. गुपित तरान, मौन तरान तूं ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतांत आमचे सोबे आसाय. तुजें मौनपण, तुज्या हजरपणाचो एक गुर्त भोवडताच्या दोळ्यांनी आमी तुका पळय जय म्हण. हांव तुमचे सोबे आसां संवसार सरापर्यंत म्हणल्या जेजो, तुवें आमकां ही बसवणी केल्याय, त्या देखून तूं आमच्या मोगान ह्या पवित्र येवकरिस्तांत उंड्याच्या रुपान तूं आसाय. आपलें देवपण लिपोवन महिमा भरीत कुडीन रुपांतर जाल्या महिमा भरीत कुडींत तूं खरोच हजर आसाय. तुज्या भोव पवित्र काळजाचें फेस्त आज आमी आचरण करता आसतना तुज्या काळजाचो तो मोग सगळ्या मनशा कुळाक आमी आज नियाळटा. म्हजे संगी एकवटान रावा, त्या दाळा हांव तुमचे सोबे आसतलो. तूं आमकां आपयताय, तुजे संगी एकवटान आमी जियोंक, तुजे संगी मोगाच्या बांदांत आमी तिर जावं. तर मोगळा जेजो, ह्या संदर्भार ह्या माडेन त्यार फिरगजेची हर एक कुटुंबां तुका आमी समर्पिता. आमच्या कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वादाचो शिवर वत, तुज्या आशिर्वादाचो शिवर ह्या फिरगजेन वावरकरच्या सर याजकांचेर तूं घाल. तुज्या आशिर्वादाचो शिवर आमच्या फिरगजेंदासच्या कॉवेंताच्या धर्मभुमी भयणींचेर आनी वाड्यांनी विशेष रितीन सेवा दिवच्या गुरकारांचेर, फिरगस कवळीक परिशदेचेर आनी ह्या संदेचेर तुजें बेसांव घाल. तुवें म्हळाय, म्हज्या शिवाय तुमी कितेंच करूंक शकनात. मोगळा सुम्या, तुज्या सक्तीन आनी कृपेन आमी तुजो वावर करूंक शकता. सुम्या, कोणा लागीं आमी वचों, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. आनी हे सासणीक जिवीत दिवंक आमचे सोबे सदांच तूं ह्या येवकरिस्ता मारिफात हजर आसाय. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. तूं म्हजे सांगता राव सुम्या, तुजे शिवाय हांव जियोंक शकना. हें गीत आतां आमी गावया.
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, 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 Alleluia. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, 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 Alleluia. मोगळा सुम्या तूं जिविता दातार, आमकां जिवीत दिवंक ह्या संवसारी आयिल्लोय. न्हय केवल संवसारी जिवीत, बगार सासणाचें जिवीत. आज सगळ्या संवसारार लोक कश्टता कोरोना व्हायरसा निमती. मिलियांतर मरणां धरणीच्या गर्भांत निके पिल्यांत. मिलियांतर लोक आस्पत्रेनी पिडे निमती वळवळटा, कश्टता. मानसीक रितीन दैहीक रितीन वळवळटा आनी थोडो इंटेन्सीव केरांत थंयसर आसा. आनी थोडे पिडेस्त घरांनीच होम क्वॉरंटायन असल्या एका परिस्थितींत आसात. नेणटी भुरगीं कश्टतात, गर्भस्थ स्त्रियो तीं कश्टतात, आनी प्रत्येक जावन उतरप्रायेची. मोगळा सुम्या तूं जिवीत दिवंक आयलोय. हें तात्कालीक जिवीत तुवें दिलाय. ह्या सर पिडेन वळवळतल्या भाव भयणींक संपूर्ण तरान गूण कर. तांचें जिवीत संवसारी तांकां दिल्लें जिवंक तांकां फावो कर. मरण पावल्ल्यांक सासणाची शांती दी. हे मारेकार खर्ग ह्या संवसारांतलें तूं निवार. सर्वेस्पर देवान जोशुआक म्हळें, जशें हांव मोइजे संगता आसलो
तसें हांव तुजे सोबे आसतलों. हांव तुका सांडून घालचो ना. दृढ राव आनी तीर राव. जेन्ना तूं खंय गेल्यार तुका जैत मेळटलें. इजाया प्रवादीचें ग्रंथ अध्याय 41 आमकां सांगता, भिये नाका कित्याक हांव तुजे सोबे आसां. घाबर नाका, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव. हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैत्यवंत उजव्या हातांत तुका हांव सांबाळटां. आख्या संवसारांत वेगवेगळ्या रितीन कश्टांच्या लोकांक तेंचो स्वामी म्हणटा, भिये नाका, हांव तुमचे सोबे आसां. हांव तुमकां घटाय दितां, हांव तुमकां गूण करतां. म्हज्या उजव्या हातांत तुमकां सांबाळटां. सोम्याची उतरां निजायकी आमकां बुजवण्याची ती. एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळशाक विसरत गाय. आपल्या कुशव्यांत भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुमकां विसरचो ना. कित्याक तुमची नांवां हांवें म्हज्या हाताच्या तळवेर बरयल्यांत. इजाया प्रवादी अध्याय 49 आनी 15व्या वाक्यांत हें सांगता. त्या देखून तोच देव आमचे सोबे आसा. आमची जतन करूंक, आमकां सांबाळूंक. त्या देखून आमचे सोबे हजर आसल्या जेजूक सो मोग आमी नियाळया. तो आमचो मोग करता. तो आमकां सांडून घालना. जिविता पयणार आमची जिणी चलोवन व्हरता. सोम्या तुजो मोग, सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नजो. हें गीत आतां आमी गावया. Somia tomo tuzo amchan varno nozo पर्वता prasvon sagora prasgon somia tomo tuzo somia tomo tuzo amchan varno nozo पर्वता prasvon sagora prasgon somia tomo tuzo Santos paat mea moja Chinton mok somia sotoja Santos paat mea moja Chinton mok somia sotoja Somia somokto Pangra prasvorto Sasnak balsotoslo Somia somokto Pangra prasvorto Sasnak balsotoslo Somia tomokto zo Amchan varno nozo पर्वtam prasvon sagora prasgon Somia tomok tuzo नियाळ्या आमी सोम्याचो मोग खुर्सार तावन तो आमचो मोग करता खुर्सार तावन तो आमकां बाचावी दिता खुर्सार तावन आमचें तो सल्वसांव करता खुर्सार तावन आमकां जिवीत दिता खुर्सान तावन आमकां तो ताचो पाटलाव करूंक उलो दिता जो कोण म्हजो खुरीस म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तो आपणाचो खुरीस स्विकार करन
म्हज्या फाटल्यान येवं दी. सोम्याचो मोग व्हरतो देव मनीस जावन ह्या संवसारी आयलो आमकां सर्गेंच्या राजाक व्हरून पावोवंक. ताची उतरां आसात ती पवित्र पुस्तकांत आमकां प्रेरण दितात. ನನ್ನ ಮೌನದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗೀತೆಯ ಹಾಡುವೆನು, ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳನ್ನು ನಡೆಸುವೆನು. ಗೀತ್. ನನ್ನ ಮೌನದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗೀತೆಯ ಹಾಡುವೆನು, ನನ್ನ ನುಡಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳನು ನಡೆಸುವೆನು. ನನ್ನ ಮೌನದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗೀತೆಯ ಹಾಡುವೆನು, ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳನು ನಡೆಸುವೆನು. ಬಾಳಲಿ ಬೆಂದಿಹೆನಾ ಬಾಳಲು ಅರಿಯದೆನಾ, ಬಾಳಲಿ ಬೆಂದಿಹೆನಾ ಬಾಳಲು ಅರಿಯದೆನಾ. ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವು ನನಗಿರಲಿ, ಎನ್ನ ಮನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿ, ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಸನಿಹದಿನ ಬಾಳನು ಬಾಳುವೆನು. ನನ್ನ ಮೌನದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗೀತೆಯ ಹಾಡುವೆನು, ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳನು ನಡೆಸುವೆನು. ಶೋಷಿತನಾಗಿಹೆನಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿನ, ಶೋಷಿತನಾಗಿಹೆನಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿನ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬಾವಣೆಯ ತೊಲಗಿಸಲಿ, ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಸನಿಹದಿನ ಬಾಳನು ಬಾಳುವೆನು. ನನ್ನ ಮೌನದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗೀತೆಯ ಹಾಡುವೆನು, ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳನು ನಡೆಸುವೆನು.
सुमया तुजें उतर मोवापरा रुचीक विन्यापरा स्वादीक तुजें उतर आमकां जिवीत दिता तुजें उतर आमची जिणी नवसरणेन भरता तुजें उतर आमच्या जिविताक वाट दाखयता तर समयाचें उतर आतां आमी आयकुया सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं तुमचे सगळे आसूं जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया हांव जिवीत असो गुंडो तुमच्या पुर्वजांनी आरण्यांत मान्ना केलें तरी ते मरण पावले पूण सर्गार तांव देंवन येयल्लो गुंडो तसलो न्ही कोणी तो कांयच जाल्यार तो मरचो ना हांवूच तो सर्गीन तांव देंवन येयल्लो जिवो गुंडो हो गुंडो खाता तो सासनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव तो दिता उंडो म्हजेंच मास तितल्यार जुदेव एकामेका लागीं वादविवाद कर म्हणाले हाणें आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मास केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचें थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासनाचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव तांकां जिवांत उठयतलो कित्याक म्हजें मास खरेंच काण म्हजें रगत खरें फिवण जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता देवाचें उतर हे वाकरी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या उतरांचो थोडो नियाळ करया येवकरिस्त आसले वरवीं पवित्र सभा आसले वरवीं येवकरिस्त आज आमचो भावार्थ जिवाळ आसा जाल्यार ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं कित्याक ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आमी आसा येवकरिस्त आमी सेवता आनी तो येवकरिस्तांत हाजर आसलो जेजू ताका आमी आराधन करता फेलिकान म्हणलें एक सुकणें आसा तुमी आयकलां जावं पुरो ताका पणगुळेचें सुकणें म्हणटात कोंकणे भाशेन तें उदकांत रावता सगळ्या तास धरनिरी चलता आनी हे सुकणेची एक विशिश्टता ते सुकणें कोक्कारे बरी ह्या सुकण्याची विशिश्टता कितें म्हळ्यार आपल्याच्या पिलांक खावंक आनी पिवण मेळनासल्या संदर्भार आपणाच्याच जिवाक गायी करून आपणाचेंच मास त्या पिलांक ती दिता आनी आपणाच्या बोंचीन गायी करून आपल्या कुडीक ते रगत त्या पिलांक दिता अशें मास आनी रगत जिविताचो एक वांटो ते पेलिकॉन म्हणलें सुकणें आपल्या पिलांक दिता आनी त्या पिलांक पोशण करता पवित्र सभा हो एक संकेत काण घेता पेलिकॉन वा पणगुलाचें सुकणें एक दृश्टांत जावन घेवन कसो समय जेजू क्रिस्त आपणाचेंच मास आनी रगत येवकरिस्त मार्फत आमच्या आत्मीक काण दिता आनी आमकां जिवीत दिता आपणाक सर्वस्व त्याग करता आपणाची जिवीत समर्पिता सोम्या जेजून निमाण्या जेवणार गेया आनी कया ही म्हजी कूड तुमचे बसत ती समर्पूंची घेया आनी पियेयात हे म्हजें रगत तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें आनी पातकांच्या बॉक्सांनी तुमकां मेळटलें हे म्हज्या उगडासाक करा सोम्याची ही उतरां
खुर्सार संती संपूर्ण जाली. खुर्सात हांव ती संपूर्ण केली परत. आनी तोच जेजू हांव तुमचे सोबे आसा म्हणटा. होच येवकरिस्तान तसलो जेजू. आमच्या सगळ्या जिवितांत येवकरिस्त आमी शेवता. पयलो कुंभार मेळ्ळो हिंदावन आमी मोरता वरेक तांकता प्रमाणे आमी क्रिस्त प्रसाद शेवता. कित्याक जेजू आमच्या संगत आसा. गातूं जिबे मिस्तेर विचित्र महिमे बरी तो तुज्या कुडीसो. त्या देखून हो एक मिस्तेर येवकरिस्त. एका ल्हानशा मोबायलार स्मार्टफोनाचेर सगळो संवसार दिसता, तर ह्या येवकरिस्तांत आमकां जेजूय दिसा जाय. न्हय कुडीच्या दोळ्यांनी बगर आत्म्याच्या दोळ्यांनी आमकां जेजू ह्या येवकरिस्तांत दिसा जाय. येवकरिस्त एक मिस्तेर मोगाचो आनी संपूर्णकायचो. येवकरिस्ट इज द हार्ट ऑफ क्रिश्चन लाईफ. आमच्या ख्रिस्ती जिविताचे काळीजच येवकरिस्त. येवकरिस्त आमकां देवाच्या मोगाचो गुर्त. ही वर्ती काणीक जेजून आमकां दिल्ली. एक वर्तें दिरवें आमकां जेजून दिल्लें. येवकरिस्तीक जिवीत, क्रिस्तम जिवीत, येवकरिस्तीक जिवीत येवकरिस्ताचे. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, येवकरिस्त मरिफात साबार अजापां घडल्यांत आनी जाल्यांत. ताचे पैकी एक निदर्शन तुमचे मुखार हांव दवरूंक खुशी व्हरतां. 1916 इस्वेंत गिमांत फ्रांसच्या लूर्स शहरांत फ्रांसीस, जेसिंता आनी लुसी ती सांगत आसल्या वेळार एक देवदूत दिश्टीक पडलो. आनी हें घडीत सा लुसी वर्णिता अशें. त्या देवदूताच्या दाव्या हातांत एक काल्स आशिल्ली आनी उजव्या हातांत एक होस्त आशिल्ली, म्हळ्यार उंडो आशिल्लो. आनी त्या वस्तुतावन थोडे थेंबे रगत त्या काल्सीन पडतालें. देवदूतान उपरांत ती काल्स आनी वस्तू उबारून ती लुसीक दिली. आनी लुसी आनी जेसिंता आनी फ्रांसिसान तांकां पियोंक दिवंक आनी म्हळें देवदूतान, घेया आनी पियेया. मनशांनी क्रोध आनी अणुपकारी काळजान अकमान करची. जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत तांचे पासत तुमी फारीकपण दिया आनी तुमच्या देवाक भुजया. त्या देखून येवकरिस्त सर्गींचो उंडो आनी सर्गींत हांव देवदूत हाडून आयलो ह्या नेणट्या बाळसा सरशी. आनी त्या देखून एक येवकरिस्ताचें अजाप ह्या भुरग्यांनी दोळ्यांनी देखलें. कित्याक लागना भुरगीं देवाक मोगाची आनी ह्या भुरग्यांक तो देवदूत दृश्टीक पडलो. आनी अशें येवकरिस्त कितें जावन आसा गे म्हणलें भाग्यवंत लुसी आमकां तिच्या उतरांनी अशें वर्णिता. सांत अंतोनीच्या जिवितांत नास्तिकांक कन्वर्टर करूंक एक व्हडलें अजाप केल्लें सांत अंतोनीन थंयसर. सांत क्लेरान ती पिडे सावन सांत क्लेरा तिणें येवकरिस्ताचें भक्तीपण आदारन सक्रामेंत धरन दुस्मनांक पयस तोंडावन इटली शहर प्रत्येक जावन राखून व्हेल्लें घडीत आसा. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, येवकरिस्त आमकां सदांचो जाला. आमी तयारी करनासतना थोडी फाटी येवकरिस्त सेवता. कितें सेवता म्हणलें आमकांच कळीच आसतना. त्या देखून ह्या येवकरिस्तांतय आमची भक्त वाडया. आनी येवकरिस्तांत आसलो जेजू क्रिस्त ताचेंच फेस्त आज आमी आचरण करता. ताच्या पवित्र काळजाचें, ताच्या पवित्र काळजाचो मोग आमी नियाळटा. जेजून वादळ थंड केल्लें घडीत आसा. गलिलेयाच्या सरोवरांत वादळ उठलेल्या वेळार शिसांनी हर प्रयत्न केले. निमाणें जेजू सांगलें,
सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडता. आनी जेजू सुंकणे सरशीन थंयसर न्हीद करतलो. मार्काच्या 35 अध्याय 41 वाक्यान थंयसर उल्लेख केला. आनी जेजून दोर्याक सांगलें चूप राव आनी थंड जा, आनी सकड शांत जालें. आज त्याच जेजू लागीं आमी मागे जाय. ताणें विस्तार धरलेल्या आपल्या हाता मरिफात संवसाराक बेसांव दिवंक आनी ताच्या बेसांव मरिफात ही मारेकार केस्त पिडा हे संवसारांतली कान उडोवंक आनी संवसारांत बरी भलायकी सर लोकां दिवंक आनी हें वादळ पिडेशिडेचें विघ्न हाडवरांचें वादळ थंड करूंक जेजू लागीं आमी मागे जाय. सोम्या आमी बुडता पिडेशिडेंत आनी विघ्न हाडवरांत. सोम्या आमकां बचाव कर. जेजून तांचें मागणें आयकलें. आज आमी मागचें सोम्या जाता इतली ग्रेस काय आमकां दी, बरीं कामां आमकां दी, जिविताचो पुडार नंदन कर, सर विघ्न हाडवा निवराय. आनी आमी आमची मागणी थोडे बटी आमचेच बसवतो आनी थोडे बटी मागणी स्वार्थी जावन आसात. आनी त्या देखून निस्वार्थ तराचे मागणे आमचे जाय. सोम्या धाड तुज्या स्पिरिताक आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर आनी संवसाराचेर तुजे आशिर्वाद घाल. सर खोट्यो संगती त्यो पयस जावं तुज्या आशिर्वादान. तुमची जाप तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. आमकां पिडा शिडा वेडो घालतना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. खंत बेजाराय आनी एकसूरपण भोगतना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. जिणयेंत सोलवणी देखतना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. जिवितांत बरवसो उणो जातना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. कुटुंबांत अर्थीक परिस्थिती बिगडतना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. व्यापार वहिवाटान आनी कामांत नश्ट भोगतना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. कुटुंबाचे समस्ये मनस्ताप सोडतना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. बे अंकांत आनी जिवितांत संकश्ट येत आसतना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. कुटुंबांत मोगाची मनशां मरणा निमती आमचे तावन मेकलीं जातना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. आस्पत्र्यांनी आनी कुटुंबांनी उतरप्रायाची भाव भयणी पिडेशिडेन कश्टतना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. शिकप शिकचीं भुरगीं आनी युवा जाणां मुखल्या फुडारा विशयांत खंच बेजाराय करता आसतना आनी कावजेनी भोगता आसतना तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय म्हणून आमी थोडे फावटी तुका पातयेवंक आनी आराधन करूंक फाटीं सरल्या खातीर तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. तुजें दैवीक उतर नियाळूंक आमी फावो तो वेळ खाणगेन येतल्या खातीर तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. सक्रामेंतांतल्या जेजू तावन आमकां जायते उपकार मेळ्ळ्यात. आमी आज जिवांत आसां जाल्यार त्या जेजूचें बेसांव ह्या सगळ्या वर्सां चेर आमी नदर घालता आसतना आमी हर एक दीस वांतावंगी ह्या पिडेशिडे बली जातावंगी ही भिरांत आसल्यारी देवान आमकां राखून व्हेलां, आमच्या कुटुंबाक राखून व्हेलां. त्या देखून आमी कितलीं देवाक अर्गां दिल्यार पावना. आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या मोगाचे मनीस तरणाटे आनी भुरगीं आमच्या कुटुंबाचे संदे देवादीन जाल्ले आमी पळयल्यात. देवान आमकां राखलां, सांबाळना. त्या देखून आमी ताका अर्गां दिवया. तुमची जाप आमी तुका अर्गां दिता येसुम्या. आमी तुका अर्गां दिता येसुम्या. पवित्र येवकरिस्ता मरिफात आमच्या सोबेन बिडार केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता येसुम्या. तुज्या दैवीक उतरांनी आमकां पोशीत केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता येसुम्या. तुज्या दैवीक कृपेन आमची जिणी आशिर्वादान भरिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता येसुम्या. आमकां बरी आवय बापाय तुवें फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता येसुम्या. कुटुंबा जिवितांत भुरग्या बाळाचें देणें तुवें फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता येसुम्या. आमच्या जिविताच्या पैनार आनी आमच्या वावरांत आमकां तुवें राखून आनी सांबाळून व्हेल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता येसुम्या. आमचो तूं सोडवणदार जालाय देखून आमी तुका अर्गां दिता येसुम्या. तूं दयाळयसो सागर देखून आमी तुका अर्गां दिता येसुम्या. तूं रडतल्यांची बुजवण देखून आमी तुका अर्गां दिता तूं येसुम्या. आमकां सासणीक जिवीत दिताय देखून आमी तुका अर्गां दिता येसुम्या. तूं सपन जिवनपण आनी जिवीत देखून आमी तुका अर्गां दिता येसुम्या. सर्वेस्पोर देव सगळोच दयाळ आनी काकूदार ताणें केले सर उपकार आमी मतीन दवरन गावया तें गीत अर्गां दिता तुका सुम्या.
अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा सर्गी दळबार सांडून संवसाराक आयलोय देखून अर्गां तुका सोमिया कुरसार मरोन आमची चडवण केली देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी मन म्हजें उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान मासान तुज्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया काळजान म्हज्या तुजे बिडार केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी मन म्हजें उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान पूण तुमी विंचून काडलेली परजा रायाळ याजक वर्ग आणि एक पवित्र राष्ट्र देवान आपणाची दायज म्हूण करून घेतलो लोक काळोखांत आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्या देवाची महिमा तुमी गाजोवंक जाय सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 9-10 वाक्यांत कितें आमी जावन आसा तें देवाचें देणें आमी देवाची परजा आनी त्या देखून ताका मन वता तसलें जिवीत आमचें जाय जाय आनी तो सर्वेस्पर देव म्हणटा तुमी म्हजी परजा जावन आसतना सरण वरांतल्यान हांव तुमकां राखतलो त्या देखून तूं उदकांतान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो न्हंयतल्यान वेशी तूं जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात उजांतान तूं सलसी जाल्यार उजो तुका भस्मून उडोवचो ना कित्याक हांव तुका राखतलो आज आमी मागत जाय सगळ्या पवित्र सभे खातीर मिसांव वावर करच्या सर याजकां आनी धर्मभयणी पासत आनी लायक मिशनरी पासत जायत्या कश्ट आनी संकश्टा मदें देवाचें उतर प्रगट करूंक रात दीस वावरता आसतना देव तांकां विघ्न आणवरांत राखून व्हरून दी आनी सांबाळून दी म्हणून एक घडीभर मौन तरान मागया हो संसार तुका सांडितरी हांव सणसो ना तुका हर मनीस तुका करितना तरी आनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडितरी हांव सणसो ना तुका हर मनीस तुका करी अनाथ तरी आनायतूनय म्हाका आवयचे कुशीन आसतना हांवें तुका विसला आवयचे कुशीन आसतना
हांवें तुका विसला आवय संडी तरी हांव सणसोना हांव सणसोना हो संसार तुका संडी तरी हांव सणसोना तुका हर मनीस तुका करीत आना तरी आना तू न्हय म्हाका जेजूचें पवित्र काळीस आमकां राखता आनी सांबाळटा त्या देखून जेजूच्या पवित्र काळजाक आमचें समर्पण करची वेळ आता जेजूच्या पवित्र काळजा आमी तुका समर्पित आमचे सगळे पिरगस कुटुंबांत असली सर कुटुंबां सर वाडे आमच्या फिरगजेंत असली सर संघटना आमच्या फिरगजेंत असले सर विद्या संस्थे आणि त्या विद्या संस्थांत शिकची सर नेणटी भुरगीं युवा जनां आमी तुका समर्पित सर खाजरी जोडी त्या जोड्यांचेर तुजे विस्तार आशिर्वादांक घाल कुटुंबां जिणी जियोंक तांकां गरजसो दैवीक कृपा आनी आशिर्वादांचो शिवर तांकां दी विश्वासपण आनी मोगान ते कुटुंब चलोवन व्हरूंक आत्मीक कृपा आनी बळ त्या जोड्यांक दी तुजे आशिर्वाद घाल सैरीक सोदून जिविताचो सांगातपण सोदून सैरीक सोदूमेच्या सर युवा जनांक बऱ्यो सैरीक तांच्या जिवितांत लाभोव आनी तांचोय जिवीत तूं नंदन कर ह्या वेळा तुजे आशिर्वाद आमी मागता कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर परगांवांत वावर करूंक गेल्ल्या सर पिरगजगारां पासत तांच्या कामांत भद्रती जिवितांत संतोष आनी समाधान तांकां तूं लाभय परिक्षेक तयारी करच्या भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन प्रस्तुत परिस्थितींत कष्ट संकश्टान आसच्या सर युवा जनांचेर तुजे आशिर्वाद घाल फाटल्या दिसांनी देवा दिन जाल्ल्या आमच्या भाव भयणींक सासणाचो विशय आनी सर्गेचो आनंद लाभय हे जेजूच्या पवित्र काळजा आता आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचे नोवेन प्रारंभ करता आणि जेजूच्या पवित्र काळजाक ह्या मरिफात तसो आदार आमच्या कुटुंबाचेर मागया ये पवित्र काळजा जेजूच्या हांव तुजेर पातयेता हांव तुजेर पातयेता ये पवित्र काळजा जेजूच्या हांव तुजेर पातयेता हांव तुजेर पातयेता ये पवित्र काळजा जेजूच्या हांव तुजेर पातयेता हांव तुजेर पातयेता देवा म्हज्या कुमकेक ये देवा म्हाका आदार दिवंक तुर्त कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन या म्हज्या ससी तुमी समेस कश्ट केल्यान आनी वजन वयतलें न्हू हांव तुमकां विशव दितलो म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें लक्ष शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळ जसो म्हणल्यार जेजू तुजेर संपूर्ण विस्वास दवर न्हू आमच्या जिणेचे कश्ट कंत बेजाराई अस्कत गाय घेवन आमी तुज्या ससी आयल्या तुज्या पवित्र काळजाच्या सावळेंत रावूंक आनी तुका आराधन करूंक तुज्या सक्तेन आमकां बर जेजूच्या पवित्र काळजाची लदेन सोमिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत आमची कर क्रिस्ता आयकम काम क्रिस्ता देन आयकम काम सर्गींच्या देव बापा देवा पिता संसाराच्या थारोका देवा पवित्रत्म्या भोव पवित्र त्रिएक देवा जेजूच्या काळजा मुणीस जाल्या देव पुताच्या
काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा पवित्र आत्म्या वरवीं हांव वारमयाच्या कुशींत रुपीत जाल्ल्या काकू तामशी कर जेजूच्या पवित्र काळजा अगणित महिमेच्या काकू तामशी कर जेजूच्या पवित्र काळजा देवाच्या मंदिरा काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा मोगाच्या जळत्या आकट्या काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा नितीच्या आणि मोगाच्या रवळेरा काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा काकुतीन मोगान भरलेल्या काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा स्वर सेगुणांच्या अगणित गुंडाये काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा समेस्त काळजांच्या आराया काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा सर्व गिन्यानाच्या आणि जाणवायेच्या भंडारा काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा देव बापाक बोव मनवल्ल्या काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा सोसनीक आणि बोव काकुदरा काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा जिविताच्या आणि भगवंतपणाच्या जरी काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा आमच्या पातकाच्या पारिकपणा खातीर गयल्ल्या काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा केबडायो आणि निंदा भोगल्ल्या काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा आमच्या कोट्यापणा खातीर गयल्ल्या काकू तामशी जेजूच्या काळजा मरण पर्यंत कलतो जाल्ल्या काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा बाल्यान पपसल्ल्या काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा सर बुजवण्याचे जरी काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा आमच्या जीव आणि जीवनपणा काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा आमच्या सवस्तकाये आणि समाधाना काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा पातकाचे बलिये काकू तामशी जेजूच्या काळजा तुझे ते मोरतल्यांच्या बरवोशा काकू तामशी कर जेजूच्या काळजा समेस्त भक्तांच्या उल्हासा काकू तामशी कर देवाचे सळये संसाराचे पाप करतले देवाचे सळये संसाराचे पाप करतले देवाचे सळये संसाराचे पाप करतले काकू तामशी कर ये बोवदुलोब जेजो मनशा कुळाच्या तारोका तुझे उजेर आसच्या आमचेर तुझे काकुतीचे दिश्ट घाल तू सर्गींच्या बापाचे मोगाचे प्रतिरूप तुका आमी वंदितांव तुका आमी वाकणतांव आनी तुवें आमचो मोग केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दितांव आनी आमकांच तुका ओपून दितांव हे जेजूच्या पवित्र काळजा तुजी दिश्ट आमचेर आनी आमच्या सर्वांचेर घाल आमच्या कुटुंबाचेर सैरा दैरांचेर इश्टामंत्रांचेर फिरगज कुटुंबाचेर दियेसेजीचेर आमच्या गांवाचेर आनी आख्या संवसाराचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल ह्या वेळी आमचे सर्वस्व तुझ्या मुखार हाडतांव आमची जिणी आमचे सुख दूख आमचें काम कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितांव आमकां सर्वांक बावडतान तीर कर पातका वरवीं आमी केदींच तुजे तान पयस वचून सोडिनाका सैमीक अस्कतकाय वरवीं तुजे तान पयस गेल्ल्या सर्वांक तुज्या दयेन पाटी हिंडा काड आमी ह्या संवसारान तुज्या मोगान बावडतान आनी एकवटान जिवन तुका साक्ष दिवंक आमकां घटाय धैर्य आनी बोळ दी निमाणे सर्गींच्या कुटुंबांत ससनाच्या ससना तुजे सवें जिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता आमेन सोमी हांव तुवें म्हळाय म्हजें नवी मागशात जाल्यार हांव तुमकां दितलो आनी ह्या तुज्या उतरांचेर विस्वास दवरून हांव तुज्या लागीं मागतां तुमच्या इराद्या खातीर मागा जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळी तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळजाच्या काळजा जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळी तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळजाच्या जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळी तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळजाच्या सोम्या तुवें म्हळाय आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियम शास्त्रांतले एकसी एक अक्षर वा तिबो पुसून वचना ह्या जिवीत दिवच्या उतराचेर पातयेवन दया दवरून हांव तुज्या लागीं मागतां तुमचे कडेन मागूंक सांगले तुमच्या भाव भयणी खातीर मागा जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळी तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळजाच्या काळजा जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळी तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळजाच्या जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळी तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळजाच्या काळजा सोम्या तुवें म्हळाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बोडे आनी तुमकां उक्तें जातलें हांव तुज्या काळजाच्या दारा लागीं उबो रावन मागता आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या संद्या खातीर आमी मागया जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळी तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळजाच्या काळजा जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळी तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळजाच्या काळजा जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळी तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळजाच्या काळजा भोव पवित्र आनी सर मान आनी आराधन फावो जाल्ल्या जेजूच्या मोगाळ काळजा सर्गीन देवा बापाच्या महिमेन सदांच आमच्या बसत विनंती करच्या तुजे वजेर आमी सरपडतांव आनी आमकांच तुका समर्पितांव आमचे हर एक चिन्ह शब्द आनी करण्यो आनी आमच्या काळजाची हर एक उडी आमी तुका भेटयतांव आमचो सुख संतोष कन बेजाराय पिडाशिडा आनी आमचो हर एक हुस्को तुका भेटयतांव एजूच्या स्वादीक काळजा आमकां हर एकल्यांक तुज्या मोगाचो मोवाळ आनी गोंड अणभोग दी तुज्या काळजां दुखोवचे पातक पयस करूंक आमकां घटाय दी आमच्या जिवितांत जाणवायेंत भक्तीन ल्हानविकायेन बळेपणान सोंसणिकायेन मोगान आनी त्यागान आमी बरेंशें कर तुज्या मोगा खातीर आमच्या वडिलांक विधेय जावंक आमकां शिकय
आमचे थंय प्रत्येक जावन आमच्या युवजनां थंय नेणतेपणाचे आनी निर्मळपणाचे फूल सोबीत सेबीत राख. आमच्या भुरग्यांक तुज्या वेंगेन घे. तुवें आमकां दिल्ली देणी एकामेकाच्या कालत्या सेवेंत वापरूंक आमकां शिकय. सुमया तुवें म्हळाय मागा तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटले आनी बडें उक्तें जातलें. तुजेर पातयेनी दवरून आमच्या लौकीक आनी आत्मीक सर गरजां पासत प्रत्येक जावन ही त्या सभा तुज्या हातांत आमी सोडटा. पोरगांवांत वावर करून गेल्ल्या कुटुंबाच्या संद्या खातीर मागया. एजुच्या पवित्र काळजा एक दीस नवो जाल्ल्या ह्या तुज्या राजांत आमच्या दोळ्यांतलीं खरी एक दुकां पुसून वेतलीं थंय तुज्यो काकुती सदांकाल गावंक तुज्या भक्त सवें आमकां फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कुशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आमारा आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आमारा आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आमारा आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. ये देव व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आतां आमी गावया. Sacramenta sastangaman karuya purvilyatya rupa badla novyoriti adarya सर्वोन्मेषा विश्वं भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासाने स्तुती तुझ्या ये देवा विची सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडोनीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तर आमकां मान करूंक दयेन पव कर. जो जियेता आनी राजभट चलयताय ससनाच्या ससना. काळजा ये जेसूच्या पात्या पुसोणेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळेच लासच्या आमकां सांडू नाका.
Jesuच्या देव काळजा सर्व आमच्या पिरगसगारांक आमच्या भक्तिकांक आनी आतां ह्या मिसान भागीदार जावच्या सर्व विक्षकांक आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचें बरें फेस्त मागता आनी आज तुमचे तुपासो मागोवंक आमी हांगासर हें मीस भेटयता. ह्या फेस्ताक थोड्यांनी कुमोक जावन मुद्दम दिल्लें आसा. लॉरेन डिसोजा सान लॉरेन्स वाडो 2000, नांव जेजुराय वाडो 1500, पावल पायस वेळांकणी वाडो 500, सिल्स गुया सांतांतोन वाडो 500, रॉबर्ट डिसोजा पवित्र काळजा वाडो 500, माउरिस गोन्साल्वीस सांतांतोन वाडो 500, जॉब पाय कुर्सा वाडो 500, फेलिक्स पाय कुर्सा वाडो 500, सबीना मिरांदा नित्यादार वाडो 100, मेरी ब्रिट्टो दुगिसेविन वाडो 200, हेराल्ड डिसोजा गुरकार जेजुराय वाडो 1000. ह्या मिसान दिल्लीं आसात. जर आमच्या फिरगसगारां पासून आमी मागता अशें जर का मिसां आसात. एंटनी मरेसान कुटाम सान पेद्रो वाडो, विन्सेंट सिक्वेरान कुटाम दुखसायबीन वाडो, फ्रांक सिक्वेरान कुटाम रुजार माय वाडो, पॉल पायस वेळांकणी वाडो, क्रिस्टीन डिसोजा
Lourdes Vado, Maurice Gonçalves Kutam, Sant Anton Vado, Celine Gonçalves Kutam, Sant Anton Vado, Arun Priti, Arpita, Prince Moras, Duque Sabine Vado, Joachim Dizo Kutam, Duque Sabine Vado, Patrick Lobo, Mother Teresa Vado, Nelson and Sunita Lasrado, Fatima Vado, Paul D'Souza Kutam, Duque Sabine Vado, Golden Valley Farm, Madan Tiar, Henry Marcel Monteiro Kutam, Mother Teresa Vado, Sandeep Cordero, Cursa Vado, Lina Luis, San Francisco Vado, Lauren D'Souza, San Lorenzo Vado, Rowan Reshma Dicuna, Fatima Vado, Richard Lily Dicuna Kutam, Fatima Vado, Leo and Eliza Cornelio, Lourdes Vado, Merlin D'Souza Kutam, Bendur. या सर्वांच्या ते तुमच्या सर्वांची हृदयापासून आम्ही आता मागूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजूच्या पवित्र काळजातय मोगाच्या फिरगजगारांनो तशेंच मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आमचे कुडीचे विश्वे आमी पळयले जाल्यार हर एका विश्व्याक तांचेंच म्हणलें एक काम आसता, तांचोच म्हणलो उद्देश आसता. जर तर एक विश्व आपलें काम करूंक शकना जाल्यार वा तो उद्देश पूर्ण करूंक शकना तर तो विश्व आमच्या जिवाक कसल्याच उपकाराक पडना वा एका रितीन तो युजलेस जाता म्हणयत. दाखलो दिवचो जाल्यार आमचे हात, आमच्या हातांत आमी काम करता. जर तर आमचे हात काम करूंक शकनात जाल्यार ते तर आमचे हात आमकां कसल्याच उपकाराक पडनात, फायद्याचे जायनात, एका रितीन ते युजलेस जातात. तशेंच आमचे पांय सोलोंक खेळोंक आमी ते वापरता. जर तर आमच्या पांयांत आमी सोलोंक शकत ना जाल्यार ते आमकां कसल्याच उपकाराक पडनात आनी एका रितीन युजलेस जातात. तशेंच आमची जीब, आमच्या जिबेंत आमी उलयता, रूस साकता. जर तर जिबेक रूस ना जाल्यार जीब आसून कसलोच फायदो ना. तशेंच आमचें काळीज, आमच्या सगळ्या कुडीक रगत सलावण करूंक आमकां उपयोगाक पडटा, रगत पंप करता. जर तर आमच्या काळीज रगत पंप करिना जाल्यार आमीच युजलेस जाता. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो एका क्रिस्ती पाटलावदाराच्या काळजाचें काम जावन आसा वा एका क्रिस्तांवाच्या काळजाचें काम जावन आसा केवल रगत पंप करचें मात्र न्हय, बगार मोग करचें आनी बोगसूनचें. टू लव अँड टू फॉरगिव. जर तर एका क्रिस्तांवाचें काळीज हें करूंक शकना तर मोग करूंक तशेंच बोगसूंक शकना तर खंडीत जावन तें काळीजय युजलेस जाता. आमी क्रिस्तांव जावन कितेंच फायदो ना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां मोग करूंक तशेंच बोगसूंक शिकयलां. जेजू क्रिस्तानच कुर्सारतावन मोगाचें आनी बोगसाण्याचो संदेश आमकां ताणें दिला. तर मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेत आसतना प्रत्येक तरान आयच्या ह्या दाबाजीक फेस्ता दिसा प्रत्येक तरान आमी कृपा मागया. आमी सदांच एकामेकाक बोगसून एकामेकाचो मोग करून जियोंक जेजू क्रिस्त लागची आमी कृपा मागया. तर एक घडीभर मौन रावन आमी आमच्या पातकांचो उगडास हाडया. जर तर आमी मोग करूंक एकामेकाचो मोग करूंक तशेंच एकामेकाक बोगसूंक सुकोन पडल्या तर जेजू क्रिस्त लागचें बोगसाणें जोडून घेवया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां सांकवारी मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर.
क्रोध कर सोमिया का क्रोध कर सोमिया का क्रोध कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या ईसा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आयच्या दबाजीक परबे दिसा तुझ्या प्रितीवन पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता आनी ताच्या परिमीत मोगाच्या देण्यांचो दिनवाशी काळजान उगडास करता हे सदां वाहून ते झरींतलें दैवीक जिवीत आनी तांतू आटपलेली कुरपेची सुबम धेणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रत्नाच्या ससनान आमेन होसेया प्रवासाच्या पुस्तकांतले वाचप सरेस्पराच्या उतराक कान दिया इस्रायल भुरगो आसतना हांवें तसो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो हांवेंच एफ्राइमाक चलोवंक शिकयलें हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतलो म्हूण तांणी वळखूंक ना हांवें तांकां मनशापणाची दुर्यांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडलीं भुरग्याक उखलून आपल्या पलाशी हाडतल्या भशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागोवन तांकां जेवण वाडलें म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता दयेन म्हजी अंतर्मळां लासता हांव म्हजो राग काडचो ना हांव एफ्राइमाचो परतो नाश करचो ना कित्याक हांव देव न्हय मनीस म्हजे मदें तुजे मदें हांव एकलोच पवित आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना देवाचे उतर हे शेवट उपकार
सडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडटेल्या. 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 आपले देवस मुजो तारो ताका जर पातयेन म्हाका भिरांत आसना. कित्याक सर्वेस परस मोजें बळ तोस म्हज्या किर्तनाचें मूळ. वय तोस म्हजो सोडवोंदार. सडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडटेल्या. सडवणेचे झरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया ताचें नांव वाकणा. सकट परसांक ताची विस्मितां कळी करा. ताचें नांव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा. सडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडटेल्या. सर्वेस्परा गितां गाया कित्याक ताणें केल्यात महत् कार्यां. शेकान शेक प्रितुमेचेर तीं कळीत करा गाजया. सियोनाच्या निवास्यानो आनंदाचे उल्हास सोडा. कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें कोरोस भरतो. सडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडटेल्या. सडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडटेल्या. सा पावलान एपेसकारान बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, देवाच्या भक्त संगी कनिश्ट जावन आसल्या म्हाका क्रिस्ताच्या आटापूंक नजो जाल्ल्या संपत्तीची बरी खबर हेर जातीच्यांक परगट करचें भाग मेळ्ळां. देवाच्या गुटाची मांडावळ कशी घडोवन येता तें समेस्त मनशां मुखार उजवाडाक हाडचें काम म्हाका दिलां. सगळी सृश्टी रचल्या देवान वेळा काळा आरंभतावन हो गुट लिपोवन दवरलो. अशें विविध रुपांची आपली जाणवाय ह्या काळार पवित्र सभे मुखांत्र त्या प्रभुत्वांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जायजे म्हणून असो इरादो म्हणयेत. सासणातावन येजुलो हो शेवट आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त थंय ताणें जारी केल्ल्या वेळार देवान आपलें योजन पोंताक पावयलें. क्रिस्त थंय एकवटांत आसलेल्या आमी ताचे थंय खंसयलेल्या भावार्था मरिफात देवा थंय पातयेन फुडें सरची गरज त्या खातीर आमी धैर्य जोडून घेतलां. ह्या पासत हांव बापा उजेर सरपडोवन मागतां. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब
आपलें नांव ताचे तावन घेता. आपल्या महिमे बरीत संपत्ती तावन पवित्रत्म्या मरिफात तुमच्या अंतस्करणांनी गटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. अशें बावडता वरवीं आमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हणून 8 मुंची सकत सोर लोकांच्या संगता आमकां लाभच्याक मोगांत तुमच्या जिणयेची पाळां रोंबो, मोगाचेर तुमच्या जिणयेची बुन्याद घट जावं. समजोने व्हरतो क्रिस्तचो मोग तुमी जाणा जावन देवाच्या संपन्नकायेन तुमी बरो म्हणून तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Diso aiso santosaso, virgas gutmam sambramaso, devan kelya sarupkara varga ognab dimso. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस. साबाताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराणा जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सगळें कुर्सा जोडिल्ल्याचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजूचो सीन आयले तेन्ना तो पयलेच मौन पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान बाल्यान ताजे कडवळ उक्तें केलें. तक्षण ववलें रगत आनी उदक. जाणें तें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या तुमी सतमोणच्याक. ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा. ताचें एकच एक हाड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां. तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनी कडेनी बरोवन आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तादय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज जेजूच्या मोगाचें फेस्त. कोणी सकाळी म्हळ्यार म्हाका आज जेजूचो व्हॅलेंटायन्स डे ग्रिटींग म्हणून. जेजून
हांव तुजो मोग करता म्हणून काळीज पिंदून त्या थंयत हांव सांगता बाबा भयणी कश्टांत अडचलाय पिडेंत तूं थंयसर सोलवालाय रिणांत आनी गंजांत तूं सोलवून गेलाय आनी कितें म्हणून भविश्य कितें म्हणून कळनासतना देदेच प्रार जालाय आनी आपल्या हांव हांगा आसा हांव तुजो मोग करता आय लव यू म्हणून आज ताचो मोग आनी हांगासर आयला तोच आमचो स्वामी जेजू ताच्या पवित्र काळजा मारिफात आमकां तें आज सांगता. मोगाच्या भावां भयणीनो, हांवें एक खंय वाचल्ली एक काणी जावं पुरो म्हाका उगडासाक येता. एक भुरगो भोवसो डिप्रेस आसुल्लो. भुरगे म्हणटाले ताका तूं इतलो सोबीत आसा हेचेर क्या तुजी आवय सोबीत ना. तुज्या आवयक त्या तोंडार पळय कितें कितें काळी कथां आसात. त्या आवयचे हात पळय ते कोरपोवन गेल्यात आनी त्या आवयक तूं कसो जल्मालोय अशें म्हणून खिण्टाले. देखून तो केदळाय डिप्रेस्ड. ताची मोगाची आंटी येवन म्हणाली पुता कित्याक तूं असो वगेत बसोन आसताय, कित्याक तूं असोच तूं रावताय, अशें बसचें बरें न्ही. तो म्हणालो आंटी म्हाका मस्त बेजार. कित्याक म्हजे क्लासमेट आनी इश्ट सांगतात तूं सोबीत आसाय तुजी मम्मी सोबीत ना म्हणून. म्हाका भोवसो बेजार जाता. कित्याक पुता मम्मीच्या तोंडार काळीं काळीं कांतां आसात, मम्मीच्या हात ते कोरपोवन गेल्ले बरे आसात, ते म्हाका पळोवन बेजार जाता. आनी म्हजी मम्मी तसली आसूंक नजो. कित्याक तशें तें कित्याक दुसऱ्यांची मम्मी सोबीत. त्या आंटी म्हणूंक लागली पुता तूं सोबीत आसाय जाल्यार तुजी मम्मी कारण. पळय ल्हान आसतना तूं भोव ल्हान आसतना तुका कळनातलें, चलोवंक जायनातलें, मांद्रेर आलोय त्या दाळा त्या वेळार घराक उजो पेटलो आनी सगळ्यांनी सांगलें मम्मी भितर वचो नाका म्हणून. ती खंय दुसरे कामाक गेली धांवून आयली. तूं गेल्यार तूं मरताय बाय म्हळें. तिणें लेखी नासतना भितर वचून तुका भायर हाडलें. पूण तिका 60% कोरपाल्ली. तिजें तोंड कोरपाल्लें, हात कोरपाल्ले, पांय कोरपाल्ले, आंग कोरपोवन गेल्लें. तिका वांस येयलें देवाण म्हणा जाय तुका पोसूंक. आनी आज तशी ती विद्रूप जाल्या जाल्यार तुजे पासत तुका सोबाय दिवंक. चिरको गळगळ्यान रडलो. आंटी म्हाका कित्याक येदोळ सांगूंक नाय. धांवलो तो मम्मी कडच्यान मम्मी तुका हांवें दुखयलें, तुका हांवें कशें फाटीं मोग तुका दिवचो, कशें हांवें तुका इतलें तुवें म्हजे खातीर केल्ल्या खातीर कसो फाटीं मोग दिवचो अशें म्हणून तो रडोन रडोन मागा लागलो. मोगाच्या भावां भयणीनो, आज सगळी पवित्र सभा आनी आमी सगळीं मेळोन जेजूक सांगचो दीस जेजू कित्याक तूं कश्टालय म्हज्या पासत, कित्याक तुवें काळीज तुवें उक्तें करन तेन्ना रागात आनी उदक म्हजे पासून वाळयलें, कशें तुका हांवें फाटीं दिवचें अशें हांवें सांगचो दीस आयचो. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही जेजूच्या पवित्र काळजाची भक्त सदां 17व्या सत्यामानान सुरू जाली. सेंट मार्गारेट मरी आलक्वे ती एक मिस्टीक ध्यान करूनच आसचें तिणें. ध्याना वेळार तिका जेजूची दर्शनां दिसतालीं. त्या वेळार एका दर्शनान तिका हें फेस्त जेजून दिलें आनी जेजून तिका सांगलें पळय म्हजें काळीज दाखयलें. जेजून काळीज थंयसर उजो पेटतालो आनी तातूंत भितर काळीज जाता उज्याच्यो जिबो भायर येताल्यो. दोनी कांट्यांचो कुरो आनी वितलेलें काळीज उक्तें. आनी थंयसर हें तुवें सांगूंक जाय हांव संवसाराचो मोग करतां. ही भक्त आसा करूंक जाय. हें तिणें तिची तकली जेजूच्या काळजाचेर दवरूंक जेजून तिका सांगलें. आनी ती जेजूच्या मोगान भरली. तिका वोगे रावोंक जावंक ना. जेजूचो मोग इतलो भरलो आनी ओंपतालो तिका वोगे रावोंक जावंक ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, ती भक्त 18 म्हणान मागीर आमकां एक फेस्त जावन आयल्या. आनी आज ही जेजूच्या मोगाची, जेजूच्या दयेची, जेजूच्या मोवाळ्याची भक्त आमी करता. जेजूक तूं लागीं आमी सरता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हें
जेजूच्या मोगाचें फेस्त. काळीज म्हणलो शब्द पवित्र पुस्तकांत 1000 वयर 1000 परस चड आमी आयकता. पूण तातूंत थोडे फावटी सैमीक काळीज कुडींतलें काळीज, पूण सदांच फावटी तें व्यक्तित्वाक सर केलां. हे सगळें व्यक्तित्व आनी हें सगळें जेजूचें व्यक्तित्व आमकां दाखयता. सगळें जेजूचें व्यक्तित्व आमकां दाखयता. पयले वाचपाना हांवें केलें होसेया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें वाचप. थंयसर सांगलां म्हळ्यार बोवा पुरबायन पळय तुका हांवें मनशा थंयसर मोवळ्याच्या बांदांनी माया मोगाच्या बांदांनी हांवें तुका रचलां, तुका पोसलां बुता. ल्हान भुरग्याक पळोवचें बरी, माया मोगान उखलचें बरी. थंयसर बोवा पुरबायन ही उतरां आमकां दिल्लीं दिसतात. तीं भोगणां होसेया प्रवादी बोवा पुरबाय तरान आवा स्वर इकरांत आमकां दाखयता. एक ल्हान भुरग्याक कशें बापूय उखल न्हू पोल्याक हाडटा त्या नमणेर हांव तुजो मोग करता म्हणून. तुजे खातीर म्हजें काळीज परताता. इतलो मोग थंयसर देव आमकां दिता गे. तें सांग पावलो एफेसकारांक बरयल्या पत्र 3:18 वळ आमी आयकली. जेजूच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय आमच्या कोणेय मेजूंक साथ देना. कितलो वरतो ताचो मोग कावणेता कुर्सा पर्यंत, कुर्सा निमाण रक्ताचो थेंबो आनी उदकाचो थेंबो पर्यंत ताणें आपणाक खाली करून दिलो. तेंच आज आमी वांजेलांत आयकलें. जुवां स्वर 19 थंयसर ताची कूस थंयसर तोपली गी, या दूख केली गी, या उक्ती गेली गी, या आनी मारली गी. थंयसर सारको शब्द पळया म्हणटा सांत आगोस्तीन. ताचें काळीज बाल्यान उक्तें केलें, बाल्यान उक्तें केलें. एक ल्हान भुरगो आवयक घेवन भायर सरलो. जेजूच्या पवित्र काळजा कडेन हातान घालें गे, मम्मी या हांव तें काळजा सारोवन गे. कालें म्हणटा तें इल्लसी मीठ आनी पेंट. काल्याक जेजूचें काळीज उक्तेंत आसा तें बंद करी जाय. आवय म्हणा लागली पुता तें उक्तेंत आसूंक तें बंद जायना. तुवें बंद केल्यार बंद जायना. तें ससना उक्तें आसा. आमकां ताच्या मोगांत भितर घेवंक, ताचो मोग आमचें तें वाळोवंक तें ससनाक उक्तें आसा. देखून हो जिविताचो दारवटो आमकां उक्तो जाला. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, आज जेजूची दायाळाय जावंक पुरो ती विधेन गेल्ली ती दायाळाय, जावंक पुरो ते कुड्यांक दीस दिवंक गेल्ली ती दायाळाय, जावंक पुरो थोंट्याक सोलोवंक गेल्ली ती दायाळाय, जावंक पुरो कोडकाराक नितळ करूंक गेल्ली ती दायाळाय, जावंक पुरो लाजराच्या फोंडा कडेन वचून रोडोवन दिल्ली ती जीव दिवची दायाळाय. आज जेजू दाखोवंक हांगासर आसा. ताचो मोग आनी दायाळाय दाखोवंक जेजूच्या काळजाची बिरमत आज ह्या कोवीड काळात चड तरान आमचे ते वाळटा म्हणयेत. मोगाच्या भावा भयणीनो, कितले जाणांची मॅसेज आयिल्ल्यो म्हाका, फादर म्हाका उस्वास काडूंक कस जाता, आय कांट ब्रीद फादर. म्हाका उडास आयलो कशें बळें 2 वर्सां ते अमेरिकांत प्लीज लेट मी ब्रीद म्हणून कसो तो काळो मनीस त्या सैनिकाच्या त्या दंपरान अडचिल्ल्यात थंयसर पोंदा गोमटीची डिदाना सांगता प्लीज लेट मी ब्रीद. हांगासर आज आस्पत्रेंत ऑक्सिजन फिट केल्यार ब्रीद करूंक जायना. असल्या स्थितीर आज कितलो पिडेस्त आतां TV पळोवन आसा जावं की पुरो, कितले आमचे सैरे धैर्य कश्टात आसा जावंक पुरो. पळया तांची दूख आनी भूक, तांची थंयसर जिवाच्या आकलास आमकां कळटा की म्हण दाखोवंक जेजून हें आज ताची दया आमचे थंय वाळयल्या. पळया पिडे थंय ताची दयाळाय आसा, पिडेस्तान ताची दयाळाय आसा. जेजू म्हणटा थंय म्हाका तुमचो हुस्को आसा, हांव तुका बाचाव करता. कामां वगडायल्या कितल्या जाणांनी, कितल्या परगांवांत आयलीं बाकी जाल्यांत कामाची बदरती थंय ना, विमानां बंद जाल्यान, लॉकडावन वचना, वाटे सिक्कल्लीं कितलीं आसात, भुरगीं अनाथ जाल्यांत, प्रायवंतांक पळोवचें कोणी ना जाल्यांत, जेवंक खावंक नातिल्लें बरी जालां. असल्या कठीण स्थितीर कोस्टुंच्या काळार हें फेस्त जेजूच्या मोगाचें आमकां दिलां. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूच्या काळजांत वाळचो तो मोग भायर वाळच्या खातीर
कित्याक पयलें थंयसर जेजूच्या काळजाक भितर आमी सरया, ताचो मोग आमी अनुभव करया, तो मोग आमी घेवया. थंयसर आज जेजूच्या काळजांत आमी वशया आनी अस्कत भोगतना बोळ जोडया, अर्थ जाताना जिवान भरया, दूख भोगतना बुजावण जोडया, पडतना उखल्लेले जावया. आमी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान बरोवन वाळचीं जावया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सान मार्गरेट मरी आल्वके म्हणा लागली, पळया सोम्या, हांवें जर तर म्हाका खाली केल्या शिवाय हांवें तुजे भितर येवचें बरी ना, हांवें तुजे बरी येवचें बरी ना अशें ती सांगा लागली. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमकां आमी खाली करी जंय आमच्या भितरलो तो स्वार्थ, राग, हांकार, मोसोर, जिद्द, फारीकपणू ते खाली केल्ल्या वेळार थंयसर आमी जेजूच्या काळजा भितर रिगयेत. थंयसर तशेंच आनी एक सांतीन सांत जेतरूस म्हणटा, खालतेपणा शिवाय हांवें जेजूच्या पवित्र काळजा थंय येवची दुसरी वाटच ना. आज खालतेपण नासतना दुसरी वाट आमकां ना जाल्या. देखून सांत मार्गरेट बरी म्हणटा, जेजू तुमचो मोगाचे जळते आंकटे म्हजे काळीज तुज्या मोगानास पेटय, तुजो म्हाका खरो आसरो. देखून सांत बर्नार्ड म्हणटा, म्हाका आज म्हज्या गरजेन म्हाका तिरस्कार करनाका. त्याच मोगान, त्याच उमेदीन, त्याच अत्रेगान जेजूच्या पवित्र काळजा थंय आमी फुडें सरया. त्या काळजान आमी प्रवेश जावया, त्या काळजान आमी रावया. ते उक्तें दवरलें ना आमी काळजान भितर येवच्या खातीर. आनी थंय जावन आमी भितर गेल्ल्या वेळार आमचो मोग, आमची दया, आमचें बोगसाणें हेरांक खंडीत जावन वाळटलें. मोगाच्या भावा भयणीनो, एक भुरगो बेलून उबयताल्याची सांगा लागलो, पळय हांव बेलून सोडटां, तो वांकडो तिंकडो येता, तूं बेलून सोडटाय निट्ट वयर येता. कशें तें? त्या दाळा थंयसर तो म्हणा लागलो, इट डिपेंड्स ऑन वॉट इज इनसायड, डिपेंड्स ऑन वॉट इज इनसायड. म्हज्या बेलूना भितर हायड्रोजन घाला, देखून तो निट्ट वयर येता. वय भाव भयणीनो, म्हज्या काळजांत ते नातल्या शिवाय वाळचें कशें? म्हज्या काळजांत जेवचो मोग नातल्या शिवाय तो वाळचो कसो? म्हज्या काळजांत जेवची दया नातल्या शिवाय तो वाळचो कसो? म्हज्या काळजांत जेवचे मोवाळे आनी बोगसाणें नातल्या शिवाय तो वाळचो कसो? मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमची कुटुंबां, आमची फिरगज आमी जेवच्या पवित्र काळजा समर्पिता. मोगाच्या भावा भयणीनो, सरेंडरींग, जेजूक समर्पण करचें म्हळ्यार कितें? ताच्या हातांत दिवचें. यू आर द मास्टर, यू आर द ओनर. आज आमच्या कुटुंबांनी गोव बायलांची झगडीं ह्या वेळार बरें डायवोर्स बाबारची आसात, इतले कश्ट आसा संवसारांत, जाल्यार रागान हग्यान कुटुंबांत जिवची आसात. कुटुंबांक थंयसर वो मोग काळजांत वाळोवंक ना, खंडीत जावन जेवचो मोग काळजांत वाळ्ळ्यार आज बोगसून पाटी घेवंक तयार आसती आसली. मोगाच्या भावा भयणीनो, क्रिस्तांव म्हणटा गे आमी, क्रिस्तांव म्हणटा गे, तो मोग वाळटा गे आमचे ताव न्हू. आज आमचे भितर डिपेंड्स ऑन वॉट इज इनसायड. आमी दाखयता इतलेंच, म्हज्या काळजांत राग, म्हज्या काळजांत मोसोर, म्हज्या काळजांत हगे यांत भरलां. आज कोरोना व्हायरस न्ही, हे व्हायरस भरलां. जेवच्या काळजा बोंतो आनी खांट येतोपले म्हळ्यार हे. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज वो राग, हगे, झगडे, फारीकपणू हें पुरा पयस करून जेजूच्या हातांत समर्पी जाय. यू आर द मास्टर, यू आर द सोल ओनर ऑफ माय फॅमिली. म्हणजे सगळें तुजें, तुज्या हातांत समर्पिता. तुजो चलोवन व्हरू, तुज्या मोगान चलोवन व्हरू. तुवें सांगिल्लें बरी हांव म्हजी जबाबदारी चलयतलो, तुवें सांगिल्लें बरी हांव गोवजा म्हजी जबाबदारी चलयतलो, तुवें सांगिल्लें बरी तुज्या मोगान म्हजी जबाबदारी जावन बायल जावन चलयतली, तुवें सांगिल्लें बरी भुरगीं जावन आमची जबाबदारी आमी चलोवन व्हरतले. हें न्हीद जावन आज सांगूंक जाय आसलें. देखून आज आमी समर्पिताना त्याच मोगान आमची कुटुंबां, आमची घराणी, आमचे फिरगोजो, आमचें कितें आसा सगळें सोम्याक आमी समर्पिया. आनी थंय जावन जेजूच्या मोगांत बरोवन आमी उमटोवया. जेजूच्या मोगान भरुल्लें, जेजूच्या दयेन भरुल्लें, जेजूच्या मोळ्यान भरुल्लें, तेंच
जेजूचें काळीज तुमकां समेस्तांक आशिर्वाद घालून दी. तुमची काळजां त्याच संगतीन मोगान बावळायन दायेन काकुळतेन बरोवन आमी तशें करून दीत आनी तुमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून आमी मागता. जेजूच्या पवित्र काळजांतय आमचो भावार्थ तशेंच प्रत्येक तरान त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ उसारून आमी आतां सांगता मागया. सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बाप्पा सगळ्या आनी प्रितुमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी संभोवलो, आंकवार मरीत जावन जल्मलो, पावस पिलाता ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जुव्या आनी मेल्ल्यांची मुन्सी भरून येतलो. सदमंतां पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचें पवित्र काळीज खालतिकायेन भरलेलें मोगान भरलेलें आमची सर मागणी तें आयकता स्विकार करता. त्या देखून आतां आमची मागणी आनी प्रार्थना त्या आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिवया. जबाब. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, पवित्र सभेच्या मणेरी जावन तुवें विसून काडून तुज्या मिसावां खातीर वावुरतल्या सर्वांचेर तुजी आशिर्वादां घाल. तशें तुज्या पुतान ह्या संवसारांत मोगान दयाळेन आनी कणवळ्यान बरयल्ल्या काळजान मिसांव केलें, तशेंच तांणी तुज्या पुता पवित्र काळजाची देख घेवन आपणाचो वावर करूंक तांकां आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशांत ह्या दिसांनी कोरोना पिडे वरवीं जायतो नश्ट जाला. जायत्यांनी आपणाच्या मोगाच्यांक होगडायलां. 7 जाणां खाण जेवण नासतना कश्टतात. ह्या संदर्भार आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी आपणाचे काळीज घट करनासतना मोगान लोकांची सेवा करूंक तांकां उर्बा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेन तशेंच उतरप्रायान कश्ट जाल्या सर्वांक तुजी काकूळ दाखय. प्रत्येक जावन कोरोना पिडे नेमती कश्टांच्या आमच्या भाव भयणीचेर तुजी काकुळटीची जिश्ट घाल. तांची पिडा सुसूंक व्हरूंक तांकां घटाय दी आनी पिडेंतले बेगीच बरी जावन तांची भलायकी फाटी लाभशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या कोरोना पिडे वरवीं हजारो लोक प्रत्येक जावन युवा जाणां काम नासतना कश्टतात. ह्या संदर्भार तांणी भरवोसो साणी नासतना देजस्पो जायनासतना तुज्या पुत्याचेर विश्वास दवरून जियोंक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी 7 जाणां काण जेवण नासतना कश्टून आसात. लॉकडावना वरवीं सबार कामेली काम नासतना दिसपडतो ग्रास जोडूंक कश्टोंच्या वेळार आमी सर्वांनी तुज्या पुता जेजूच्या काळजा सारकी मोवाळ आनी काणवळ्याची जावन तांच्या कश्टांनी पावोवंक आमकां उर्बेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आज आमी आमच्या फिरगेचे पेस्त आचरण करच्या संदर्भी आमच्या सर फिरगसगारांक तूं शाबितायेन राखून व्हर. माध्यमा मुखांत ह्या पवित्र एवकारिस्तान ती भाग घेत आसतना तांकां तुज्या बेसावांनी भर. आत्मीक रितीन सदांच तांणी घट रावोवन तुजे पुरतो बोवार्थ दवर सदांच आपल्या कुटुंबान तुज्या पुताक स्वागत करूंक ती फावो दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, ही आमची खालती मागणी तूं दयेन मानून घे. आमच्या कुटुंबांत सदांच आमी आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताक स्वागत करूंक तूं आमकां कृपेन भर. सदांच माया मोगाची बोगसणाचें घराणें बांदून हाडूंक तूं आमचे सांगता राव. सदांच तुज्या पुतान शिकयल्या मेटान चलोवंक आमकां तूं कृपेन भर. हे मागणें आमी करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. हाडून आयल्या बापा काण
रक्तान क्रिस्ताच्या पोस भुरग्यांक तुझ्या जीवनान सर्गीच्या बापा आमच्या मोगाच्या उंडो वाइन दयेन गे बापा बदल मासा रक्तान क्रिस्ताच्या पोस भुरग्यांक तुझ्या जीवनान सर्गीच्या बापा आमच्या मोगाच्या म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात आसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पुर्विचां देवाक सर्वेस्व मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरावर तो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दयेन मानून घे. आमचे असक्तकायेक लागून परतून परतून आमी तुका अपमान करता, तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकुळतेन आमच्या अपराधांचें बोगसणें आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवळांतलें वावलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सभेक फुटली जर सोडवणेचे जरींत संतोषान तान बागोवच्याक आपल्या विदलेल्या काळजांत सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन तितावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स,
नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी यात्रेता. बापा, आमचे सोडवणे पासोत तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कश्टां मरण आसो, ताचे आनंद बरीत पुनर्जीवनपण आसो आनी सरकार चडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंतांक वार मरयेच्या भाग्यवंत जुजे आनी भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसेंच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विंचून काडिल्ल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, ह्या बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाच्या, पीटर पॉल चर्डान आमच्या गवळी बापाच्या सांगता, पवित्र समेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाडसुऱ्या तुज्या पवित्र सभे प्रितीमोगान आनी भोवडतान आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुझे हुजी तुवें एकठांय केल्ले ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोणवळ्या बापा, संवसारांशी पडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. समेया तुझ्या भितरची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांतून म्हाका भलायकी मेळटली.
काळजामो नावून सुपारून सुम्या तुका दिन वाजता उपकार आठोवन नरगा पाठोवन नाव तुझे वागणता काळजामो नावून सुपारून सुम्या तुका दिन वाजता उपकार आठोवन अलगा पाठोवन नाव तुझे वागणता अर्गा सुम्या अर्गा तुका जेजू आमचे जेणे सुका राया मोगाळा भो दयाळा पाव जेणेच्या कष्टा वेळा अर्गा सोम्या अर्गा तुका जेजू आमचे जिणे सुका राया मोगाळा ओ दयाळा पाव जिणेच्या कष्टा वेळा सर्गी काणान दैवीक देण्यात अमर जीवासला बैलाय तुझ्या मासान तुझ्या रक्तात आत्मिक पोषण झालाय अर्गा सोम्या अर्गा तुका जेजू आमचे जिणे सुका राया मोगाळा ओ दयाळा पाव जिणेच्या कष्टा वेळा प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रितीमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं सैंबावर तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां अदीक अदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणी सवे तो खरोच जियेता म्हूण वळखून मोगान तांची साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसया एक घडी ह्या संतोषाच्या सुवाळ्यार तुमकां सर्वांक परत ये पटी हॅपी फेस्ट बरें फेस्त म्हणून मागूंक हांगासर आसा. फादर जेरोम, फादर स्टीवन, उपाध्यक्ष लिओ रोड्रिगस, कार्यदर्शी जेराल्ड मोरास, तशेंच संयोजक विवेक पायस आनी आमची सालेशियन आनी अर्सुल्यांक कोळेंदे धर्म भयणी आमी सक्कट सांगात म्हणून तुमकां हॅपी फेस्ट म्हणटा. सर आमच्या फिरकसगारांक, भक्तिकांक, कुमकेदारांक, विक्षकांक, समेस्तांक तुमकां देव बरें करूं आनी हॅपी फेस्ट बरें फेस्त मागता. आज हे आमी टीव्हीचेर मीस दिवचें पडलें ह्या कोवीड लॉकडावना वरवीं. जाल्यार आमचो लोक घरांनी सगळीं टी व्ही ऑन करना आज आमचे मीस पळयते आसात आनी भागीदार जाती आसा. आनी हाका मधुर गायनां दिल्यान आमचो कोयर मिस्टर प्रोफेसर लिओ, तशेंच प्ले केल्लो एलन आनी सर्व कोयराच्या सांद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अरुण प्रज्वल सावंड्स तो सगळे आमची हरियपणी सावंड सेट करून आमकां दिता, ताका देव बरें करूं. आमकां फुलां जाय वेल्ल्या वेळार ह्या वेळार फुलां मेळनात, गरजेन फुलां हाडून हांगासर आयवण डेकोरेटर्स ताणें सेट केल्यान. तशेंच आमकां गरजेक फाटल्या दिसांनी गज पडटना जयेश ड्रीम डेकोरेटर्स, विलियम डेकोरेटर्स आनी आमकां हाडून फुलां सेट केल्ली आहात, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो मिरन्याम लॉकडावनार काळें आसल्या सदां न्हीद येवन ही जें पुरा काम तो करता, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा.
तशेंच आमचे फाटल्या दिसांनी आराधना आमची हरी एका शुक्रार म्हणले बरी रेकॉर्ड केल्यांत आनी ती रेकॉर्ड करूंक आनी आजय हरी एपटी खालती आनी धर्मार्थ सेवा तांची विल स्टुडिओ विल्सां गोन्साल्वीस आनी तसोच मॅक्लीन आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. डिवायन वर्ड टी व्ही आमची मोड्यान त्याची कार्यक्रमां हरी एपटी टी व्हीर घालता. आजय हें ऑनलायन केलां तांचो थंयसर मॅनेजींग डायरेक्टर स्टीवन मेंडीस आनी हांगासर सगळें संयोजन करता जास्वीन तांकां डिवायन वर्ड टी व्हीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमकां हर एका रितीन साकार दिल्या सर्वांचो आनी आमच्या गरजेंत कुमक केल्ल्याचो. हांगासर सुमार 300 वयर जाणांक सांबाळ दिवंक आहा. सांगात आस इतलो खर्च करंट असो आनी हेर पूण तुमी सगळे कुमक दिवन चलयते आसात सगळें म्हणा जाय. आमचे टिचरांय ताका उणो सांबाळ दिता आमकां अर्थकर्ते आसात समजात यात आमचे कस जाणां आमचे काम आगारां बऱ्या पुरेक लाय काम आगारां आपयलो हांवें. एक दीस काम केलें सांजे सांबाळ दितना पयशे ताणें काडून गेले आनी पाटी दिले फादर हे तुमी इगेचे गरजा बसत बरें या कित्याक म्हळ्यार हांव जाणा कशें तुमी अशें चलोवन व्हरतात गिन्याना. तशें हेर थोड्यांनी म्हाका सांगिल्लें आसा कुमक दिल्ली आसा. वर्सां ते 2-3 फावटी खाळ जाय जायत म्हण फिरकस पत्र काडटा आनी तें आमचें पर पास्कां बेस्ताक हें जें आसलें बाकी उरलें पूण आज आमी तें उक्तेवण करता. ह्या हप्त्यांतच तें तुमच्या घरां पावोवचें मांडोळ कशी म्हणी जातली गुरकारा मारिफात देखून तुमी सहकार दिया. आमचो धाकटो अध्याप फादर स्टीवन आनी तशेंच फादर जेरोम आसात. अशें उपाध्याय कार्यदर्शी खंय आयल्या जाल्यार एक घडी भर भितर येया आनी हांगासर एक घडी भर हे उक्तावणाक तुमी तेगे सहकार दिवचें म्हूण तुमचे लागीं हांव विनंती करता. देव बरें करूं. आतां आमी ह्या मिसा संभ्रमीक आशिर्वाद घेवया. सांजेच्या मानाक आमी मागणें म्हणया. नमन सोडवणदाराच्या राखण्या भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या पती देवान आपल्या एकल्याच पुताक तुजे ताब्यान दिलो. मोरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो. तुजे संगी क्रिस्त मनीस जावन जियेलो. भाग्यवंत जुजे तूं आमकांय बापय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाट दाखय. आमकां कृपा काकुळट आनी धैर्य जोडून दी आनी आमकां हर एका वायटांतावन राख. आमेन. सोम्या काकुतकर, सोम्या काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, सोम्या काकुतकर, सोम्या काकुतकर, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयकमका, सर्गींच्या देवा बापा, काकुतम शिकर, देवा पुता संसाराच्या तारोका, काकुतम शिकर, देवा पवित्र आत्म्या, काकुतम शिकर, भोव पवित्र त्रिएक देवा, काकुतम शिकर, भाग्यवंत मोरये, अमा पसोत विनतिकर, भाग्यवंत जुजे, अमा पसोत विनतिकर, दाविदाचे नावार्दे कुळयेच्या, अमा पसोत विनतिकर, पात्रियार्कांच्या उजवाडा, अमा पसोत विनतिकर, देव मायेच्या पती, अमा पसोत विनतिकर, निस्कळ आंकवारेच्या राखण्या, अमा पसोत विनतिकर, देवपुताच्या पसक्या बापा, अमा पसोत विनतिकर, क्रिस्ताक जागृतकायेन सांबाळलेल्या अमा पसोत विनतिकर, भाग्यवंत कुटुंबाच्या वडिला, अमा पसोत विनतिकर, जुजे भोव नितिवंता, अमा पसोत विनतिकर, जुजे भोव निस्कळवंता, अमा पसोत विनतिकर, जुजे भोव शाण्या, अमा पसोत विनतिकर, जुजे भोव बळवंता, अमा पसोत विनतिकर, जुजे भोव खालत्या, अमा पसोत विनतिकर, जुजे भोव पातयेण्याच्या, अमा पसोत विनतिकर, सोसणिकायेच्या आरशा, अमा पसोत विनतिकर, दुर्बळकायेचो मोग करतल्या, अमा पसोत विनतिकर, वावरड्यांचे देखी, अमा पसोत विनतिकर, कुटुंबाचे जिणयेच्या श्रृंगारा, अमा पसोत विनतिकर, अंकवारींच्या राखण्या, अमा पसोत विनतिकर, कुटुंबांच्या खांब्या, अमा पसोत विनतिकर, निर्भाग्यांचे बुजवणे, अमा पसोत विनतिकर, पिडेस्तांच्या भरवशा, अमा
पासत विनंती कर मरतल्यांच्या शारोती आम्हा पासत विनंती कर देवसरांक भियाच्या कारणां आम्हा पासत विनंती कर पवित्र सभेच्या पालका आम्हा पासत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां बोगस सोमया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां दयेन आयक सोमया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले तमशी कर माग्या ये देवा तुवें तुजे उसारूंक नजो आसलेले ससायन बागेवून जुजेक भोव बागेवून देवाचे मायेचो पती म्हूण वेंचून काडलो ताका आमी ह्या संवसारांत आमचो राखणो म्हूण वंदिता तो सर्गराजांत आमचो शारोती जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुमची येताय आनी राजवट करताय ससनाच्या ससनाक आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वेस्पोर देव तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सांबाळू आमेन आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागो आमेन दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तो तुमकां दिव आमेन आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवें सदां आसो आमेन वसोने क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार तुझ्या पवित्र काळजाक सोमिया भक्तीन आमी आस्वंदिता तुजो मोग नियळटा अर्गादीन हसिता दैवीक काळजागाल आमचेर बेसाव तुझ्या पवित्र काळजाक सोमिया भक्तीन आमी आस्वंदिता तुझो मोग नियळटा अर्गादीन हसिता दैवीक काळजागाल आमचेर बेसाव काळजांत आमच्या पेटय मोगा उजो सोम्या तुझ्या दैवीक मोगाचो पवित्र कर कुरपेन ती बर नितळ निर्मळ सदांच नवर तुझ्या पवित्र काळजाक सोमिया भक्तीन आमी आस्वंदिता तुजो मोग नियळटा अर्गादीन हसिता दैवीक काळजागाल आमचेर बेसाव मुगार पुत्रा सोवे अंक्वार मोरे आशीर्वाद देवांका जेजू बळयाने कालत्या काळजाच्या मरियेच्या भोवदुलोबी काळजा जेजूच्या भोव पवित्र काळजा बागेन क्रिस्ताचे करवेन वेराम आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे आमेन